देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा सुखी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मा ताणेला तुका देवा म्हजी कूड तुकोत रेका देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा पवित्र जाग्यार तुझ्या मोगाच्या देवा मोजा दी म्हाका तुझें दर्शन काळीज म्हजें आशेता देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा तुझ पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बघूंक तुजो मोग जिवा परत हांव लेखता मोजा देवा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोयत आसा देवा म्हज्या देवा बो पवित्र संस्कारान खरेपणी आचीर जाल्ल्या म्हज्या देवा तुझी वाट पळोवन रावन ह्या बो पवित्र संस्कारान तुका भेटूंक हांव आयला खरो जीव देव तूं एकलोच देव तूं
सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान, सगळे सुक्तेन, खालत्या काळजान तुकाच, एकाच सर्वेस्परा देवाक ह्या भोव पवित्र संस्कारान हांव पुर्णिपाट आनी नमस्कार करता. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. व्हडांतलें व्हड अजाप, the greatest wonder. साद्या गोवाच्या उंड्यान खरो जीव देव आजीर जाता. साद्या गोवाच्या उंड्यान खरो जीव देव मनशाचें खाण जाता. साद्या गोवाच्या उंड्यान खरो जीव देव वस्ती करता आनी आमकां भेटता. केदें व्हडलें अजाप, केदो व्हडलो गूट भावार्थाचो. ह्या वेळार जेजू तुजेरूच नदर दवरून हांव सत मानता. आय बिलीव तूं ह्या भोव पवित्र संस्कारांत आसाय आनी म्हजे पासत हे सकाळी तूं आजीर जालाय. म्हाका भेट करताय, म्हाका तुजें दर्शन दिताय. हें दर्शन घेवंक म्हाका तुवें भाग सकाळी फावो केलें देखून तुका आर्गां दिनवास दिता. तुजी तुस्त गायता, तुका वाखाणटा. तुजी पदवी भोव व्हड. हे पदवे मुखार आनी कोणाचीच पदवी चलना. तुजी पदवी सदांच उरता तसली आनी कोणाच्यानूच आपणाची बडाय दाखोवंक जायना. You cannot be defeated. You are always victorious. And you stand up and fight for those who believe in you. तुजेर विश्वास दवरतल्या पासत तूं झुजताय. खेरीत भाशेन ह्या आत्मीक झुजान हें जैत तूं तांकां फावो करताय. हो पळय हांव आसा, तुका भेटूंक आयला. तुजेर विश्वास दवरता सोम्या. म्हजे असक्तायेन तुजें बळ सोदता. म्हज्या झुजान तुजें जैत सोदता. म्हज्या कश्टान, त्रासान तुजी कृपा सोदता. देखूनच दुनिया तुका दिनवासता, तुका आर्गां दिता.
आनी म्हजो आख्खो जीव आनी म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता. तुज्या हातान घालता दुनिया आयच्या दिसाचे म्हजें जिवीत, म्हजे कोश्ट, म्हजो वावर, म्हजे त्रास, सगलो म्हजो वावर आनी म्हज्या वावराचो फोड तुज्याच हातान घालता दुनिया. सगळीं म्हजीं चिंतनां, म्हजे आवंडे, म्हज्यो मांडण्यो, म्हजे निर्णय तुज्याच हातान घालता दुनिया. सगळे म्हजे संबंद तुज्याच हातान घालता. म्हज्या आयच्या दिसाचो वावर, म्हजें शिकप, तुज्याच हातान घालता दुनिया. सगळीं देणी जी तुवें म्हाका फावो केल्या, उदक, वारें, जमीन, ही सगळीं झाडां पेडां, जनवारां, पशु पक्षी तुका वाखाणटात, दिनवासतात. सगळी रचना दुनिया तुका गीत गायता. तांचे बरोबर हांवूय उण्णां मारता, उडयो मारता, देवाक आर्गां दिता, दिनवासता. कित्याक तुवें म्हाका रचलाय, तुवें म्हाका पोसलाय आनी सदांच तूं म्हाका राखतलोय आनी सांबाळटलोय हो विस्वास तुवें म्हाका दिलाय. ह्या वेळार म्हजी नदर भोव पवित्र संस्कारान जेजूचेर दवरून हांव उद्गारतां, तुका दिनवासता, आर्गां दिता आनी म्हजें जिविताचें अर्पण तुज्या हातान करता. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will never love and trust Him in His presence freely live. I surrender. Jesus, thank you for this beautiful morning. Thank you for a new dawn of another day. Thank you, Lord, because you are the master of everything. Thank you, Lord, for teaching us, for enlightening us that you are more powerful than anything else. For the early dawn experience that we had today, for enlightening our eyes, keeping our mind, for keeping our faith in you, to say, I am the master of heaven and earth. तू साहेबा दोन्ही सगळ्या वस्तूंचो
वायटोव्याचोय तूं भस्म करून उडयता. सैतानाक तूं तुज्या पांयां तळा उडयता. वादळ मोड येता तेन्ना तूं आमकां निवारता. संकोश्ट आनी दुबाव येता तेन्ना तुजेर बावाट धरूंक तूं आमकां आपयता. कितलो मोगाड सोमी तूं आमचो. सायबा, तुका आमी दिनवासता. खरेंच दिनवासणेच्या मनान आमी आमचें जिवीत तुज्या पांयां तळा दवरता. याज्ञीक कशें, लौकीक कशी आमी सायबा तुजे मुखार आसा. नोकळो आमी खंयच्या वेळार खंयचे घडयेक देंवचार आमकां प्रश्नान घालतलो तो. पूण तूं आमकां सांबाळटाय सोम्या. नोकळो आमी खंयच्या वेळार सैतान आमची परिक्षा घेतलो, पूण तूं सायबा आमचो आसरो. आमकां तूं सांबाळटाय, आमकां तूं राखताय, आमकां तूं चलयताय. आमच्या जिवितान येतेल्या वायटोव्याक पयसाय सायबा. आमचे पोरजेचेर येतेले वायटोवे, आमची बाबा भयणां जी कोश्टवतात, जी प्रश्नाक सांपडल्यात, जी भियेल्यांत, जी पिडेंत आसात, जी आकांताक सांपडल्यात, तांकां तुजो पेकोणेचो हात लाय. सगल्यांक आसरो दिवन तूं पाव देवा. कित्याक तुज्या आसऱ्याकाल सगल्यांक आमकां दवर. ह्या आसऱ्या बगर आमच्यान आनीक चलूंक जायना. आमकां तुजो आसरो दितना सदांकाल आमी तुका सायबा आमचो धनी म्हूण आमी चिकटून रावंक आमकां कृपा दी. आसरो दी देवा. दिपय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावळी. आसरो दी देवा. दिपय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावळी. तूच म्हजो बोरवोसो. तुजेरूच पात येता. दुस्मान वेळो घालता तेन्ना वाटाय म्हाका दारोगा. आसरो दी देवा. दिपय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावळी. आसरो दी देवा. दिपय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावळी. भोग मारता तुज्या नांवा. तुजे कामीन घे म्हाका. आवय जोशी आपल्या धाकट्या. पर्वत आपल्या एकटायता. आसरो दी देवा. सगल्यांनी व्हडल्यान म्हणचे. दिपय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावळी. आसरो दी देवा. दिपय म्हाका घालून तुज्या पांयां सावळी. तीर म्हाका तुजेर विस्वास.
소리 solca taruka Nirminaka moso vitva Ailear moshinaka Asrodi Deva Oi somi asro amkadi Lipoy maka Tusha pakya lipoy sawi Hallelujah somi Asro amkadi Arganduka somi Dinwasya maka galon tucapa Pakya tusha amkadi Arganduka somi Asrodi somi Arganduka Amche ato irubaru Lipoy maka Arganduka Dinwasuka Hallelujah Hallelujah Sumya Dinwasuka Asrodi amka dur tuja bakya Lipoy amka Sumya Vaitat amka libas Sumya Asrodi Sumya Hallelujah 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 Praise you Jesus Thank you Jesus Dinwasuka Bapa Dinwasuka Jesu Dinwasuka Pavitratma Hallelujah 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 Asrodi Deva Asrodi amka Sabat Sogla Vaitat amka libat Bhaktiyan amka lipoy sumya Asrodi sumya Hallelujah 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 Asrodi Deva Lipoy makakalon tuja pakya sawi थोडं वेळ उभी राहूया सोमयाक आम्ही पडूया ताकाच आम्ही पडूया उड्याच्या रुपान तो आमकां पडयता आपलो खोल मोग आमचे सवेन तो पाठयता आपल्या आशिर्वादान तो आमकां भरता आमचे जिवीत नरकांत पडोन जावं ताका मानता तुस्ती दिसपोटी आमी जावं तो आवडयता तूच सायबा आमचो आसरो तूच म्हजो बरवंसो खरेंच सायबा जिवितान संकश्टाच्या वेळार तुका पातयेवन तुजेर पातयेवन म्हजें जिवीत मुखार व्हरूंक म्हाका तूं शिकय सुम्या पातकी हांव भुगूस म्हाका पयस गेल्लो सुम्या परतून लागीं हाड म्हाका तुजो मोग उदीक म्हाका लाबूय जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी वेतना म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो हें गायन आमी सगल्यांनी दिमी घालून म्हणटले हांव म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो म्हज्या देवाक आर्गां हांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना तो बक्षिता सगळीं तुजी पातकां तो पिडेंतलो तुका बरो करता तो मरणांतलो तुका सोडून दिता
तूं विस्वाशी म्हूण कोरोय तुज्या दोळे म्हाका वाटाकोय देवाची वेदी सोडी हांव वेता कुशाकाय सोतोस म्हाका दितोल्या हांव वेता देवाशी विस्वास करून हांव वेता सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागतले हांव लेवियो जॉर्ज आपल्याचो जल्माचो दीस समोर उमता म्हणटच किरीत भाशेन आपल्या खातीर आनी आपले बरी भलायकी खातीर मागूंक लायता. किरीत भाशेन मागुया लेवियोच्या बरी भलायकी खातीर. तशेंच आयच्या दिसाक मागुया आमचे पिडेंत आसलेलीं भावा भयणां एक कुटुंब किरीत भाशेन आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायता. एक गोरकार आपले गोरकानी खातीर किरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागूंक लायता. आयच्या दिसाक सायबिणीची बॅट ह्या गोराब्यांनी जातली. दाबोनी कॉपेलबाट रिता डिमेलो, नाकेली आंचेलो पेरेरा, इग्रेजा मारिया फेर्नांडीस, पेंटा निकोलाओ ए कार्वालो, रेजिना मुंदी पालोटी सायड विरियातो फेर्नांडीस, आल्तो चिकालीम टेलिफोन एक्सचेंज जॉनी डिसोजा, बिहाइंड NSD विनीता पायस, and Alto Daboli Dominos side Dominic Almeida. ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचे सायबीण मायेचो आशिर्वाद पडूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. मुगार बाबा भयणीनो, जेजू सांगाता ओस्तोऱ्यो आसल्यो आनी ओस्तोऱ्यो आपल्या लागीं घोडटा ते भाशेन सेवा करताल्यो. आपले दुडू मोडून जायते फावटी आपल्या कडेन आसलेले तितलेंय सोम्या खातीर ती खोर्चिताली. दाखोड करता की उदार मन आनी काळीज तांचें आसलें. न्हूच आपोसलां आपूण करताले, पूण ओस्तोऱ्योय जेजूच्या काळार ओदीक आनी ओदीक बाबा भयणीनो ह्या जेजूच्या वावरांत मिसोड आसल्यो आनी ह्या जेजूच्या कार्यांत तांणी ओदीक आनी ओदीक आपलो पाठिंबो दिलो. आमच्या जिवितांत आमकां पवित्र सभान जायते ओस्तोऱ्यांक जायतें मोल आसा. आमी हें मोल समजून घेवंक आमच्या जिवितांत बरे तरेन पवित्र सभा दिता त्यो जुट्ट्यो आमी पाडूंक आमकां सगळ्यांक खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हसोगल्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा सोर वस्तूंच्या रोसणारा आनी सांबाळणारा आमची तुजी दोयाल दिसकाल. सगल्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसोणें जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूं चोरयता सासणाच्या सासणांक. बाग्योन पावलोन तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय.
जोर कोण वेगळें कितें शिकयता आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें रोग बऱ्या शास्त्राक आनी बरे भोक्तीक लागता ती शिकोवन मानून घेना तर तो गोरवी आनी बिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वाद विवाद आनी झगडीं करप असल्यांचेर तांचो इकलो. देखून नाटकायो, झगडीं, ओकमान, हलके दुबाव आनी सोरोनांत तसल्यो दुस्मानकायो गिन्यान ताऱ्यार नासलोल्या आनी स्वताची ओळख नासलोल्या मनशांक लागून उपरासतात. देवाची भोक्ती फायदो दितली म्हूण ते समजतात. देवाची भोक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिल्लें तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारान कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेची नांव म्हूण दुबावूच ना. म्हणटच आमकां जेवंक खावंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावंक जाय. गिरेस्त जावंक सोदता तीं ताळणेक, फासाक, ओपिश्यांक आनी नुकसाण हाडटा तसल्या वोंदावण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाच्यो भस्म आनी नास करूंक तांकां बुडयतात. सगल्या वायटाचें मूळ दुडवांची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां बावार्थाक तान कोडसरून गेल्यांत आनी सोबार कोश्टां दोगांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भोक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, बोलेपण ह्या शगुणांचेर तुजें ध्यान मोन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे, तर ताचेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलां तेन्ना तुका आपयला. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. काळजान गरीब तीं सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. सगलीं बरोबर म्हणुया. काळजान गरीब तीं सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. वायटा विघ्नांच्या वेळार दुस्मानांची विकोटाय म्हाका वेडो घालताली तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलों? दुडवांचेर आसा तांचो सगलो विस्वास. गिरेस्तकाय वाडल्या म्हूण मिजास करतात. आमचो जबाब. काळजान गरीब तीं सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातान ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाच्या हातान पावना. दुडू मोडूनय जिवीत सोदांकाल तोगोवंक जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडान वेतलो तो वेतलोच. आमचो जबाब. काळजान गरीब तीं सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. पेल्याची गिरेस्तकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोराब्याचें नांव रूप चोडलां म्हूण कांयच पर्वा करची गरज ना. मरण वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वेचोनाय. जोडलोली नांव रूप ताच्या फाटल्यान फोंडान कांय दिवची ना. आमचो जबाब. काळजान गरीब तीं सुभागी, सोर्गींचें राज तांचें. हांव म्हगेलो सुखान जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाखाणटलो. अशें तो जिणेंत आपलीच व्हडवीक चिंततालो. पूण उजवाड आनीक पळोवंक ना तेन्ना
आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करूंक बेतलोच आमचो जबाब काळजान गोरीब ती सुबागी सोर्गींचें राज तांचें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा स्वर्गा आनी प्रितमेच्या दोनया सोर्गींच्या गोठ सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवाजतां. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगोटी जेजू एका एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले मागदालेन म्हणटात ती मारिया, हेरोदाचे कारभाऱ्या कुसाची पोतीन जुआना आनी सुजाना आनी सबात दुसऱ्यो बायलो, त्यो आपल्यो दुडू आंकडो मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप तिमोथाक पाग्यून पावल्यो बरोवन कांय बरीं उतरां म्हणटा. देवाच्या भोगता ह्या वस्तूंक पाठ कर. कसल्यो वस्तू? तुका जाता तसल्यो मुणगे व्हडपण दिता तसल्यो न्हय, पूण तुका दुसऱ्यो देवाक सोशिल्ल्यो ताळणेक फासांक वो दुसरें नुकसाण हाडटात त्यो वस्तू तूं पाठ कर. आनी प्रमाणीकपणान भक्तीपणान बाबाट मोग सोंसणिकाय बोलेपण ह्या सुगुण्याचेर तुजें दान मोंदूर. भाव भयणीनो, हे सुगूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ह्या उस्तुऱ्या सोबें दिश्टी पडटात. उस्तुऱ्यो जावन आसले जेजूच्योय पाटलावदारो. जेजूचे 12 शीस आसले आनी जेजू बरोबर हेर उस्तुऱ्यो आसल्यो म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां कुडीत करता. आनी कांय बरीं उतरां सांगता की जेजूच्या 12 शिसां बरोबर ताणें देंवचार काडलोली आनी पिडा रोगांतल्यो बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलोय आसल्यो. पयले सुवातेर आमकां वर्णन दिता तें जावन आसा मारिया मागदालेनाची. आमी जाणां मारिया मागदालेन जिणें जेजूक पुनर्जीवन जाल्लो पयली ओस्तोरी जी गोवाय दिता जेजू पुनर्जीवन जालो, जिका सोमी पयलो दिश्टी पडलो, जिच्या सगल्या पातकांतली तिका सोमयान निवारली आनी मोगान तिका भरून बोगसणें तिका फावो केलें. बाबा भयणीनो, हे वस्तुरेन आपल्या जिवितांत जेजूची सेवा केली. न्हयच सेवा, पूण आपल्या बरोबर आसलेल्या शिसांची, आपल्या बरोबर आसलेल्या वांगड्याची ती अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत सेवा करूंक मुखार आसली. बाबा भयणीनो, आमकां दिसता घडये जेजूची जी कोण सांगाती आसली ती सगळीं पातकीच आसली काय? ना, पूण थंयसर कारबारी कुसाची पोतीन जुआना आसली आनी सुजानाय आसली. ओड कुडयेची मनशां, तांचे कडेन दान दौलत आसली, तांचे कडेन जायती गिरेस्तकाय आसली, पूण ही गिरेस्तकाय तांणी आपलो दुडू आंकडो मोडून जेजूची सेवा चाकरी ती करतालीं. इतलेंच न्हय, ह्यो बायलो आपल्याक कितें बरें आसा तें पळय नासलें, सोमयाक कितें बरें तांचें तें दान मोन घालतालीं. आमकां तेन्ना देव आपयता तेन्ना सेवा चाकरी करूंक गरजेची. भयणीनो, देवाक आमची सेवेची कसलीच गरज ना, न्हय म्हूण ताका मोल ना. तरी आसतना आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक त्याच सोमयाची सेवा करूंक तो आमकां सोयीक दिता जाल्यार आमकां एक व्हडलें भाग.
ह्या वस्तुऱ्यांनी जांकां पिड्या रोगांतली, जांकां पातकांतली, जांचे देंवचार काडलेले, जांकां बोरी केल्ली, तांणी सोम्याक सोडूंक ना. आपलो दोनी म्हूण ताणें मानून घेतलो आनी ताच्या ह्या वावरांत, ताच्या कारबारांत आपलो हातबोट ताणें घालून फूल ना पाकळी दिवन तांकां बाबा भयण तांची सेवा ताणें केली. जिवितान आमकां एक देख, आमचे जिवितान जायते फावटी असले सोयीक आमकां मेळटात. घडयेक पवीस सोबेची सेवा करूंक, जरी कितेंय ना कितें पवीस सोबेक फूल ना पाकळी दिवन पवीस सोबेकचे उदीक आनी उदीक आमी वावर फुडें व्हरूंक आमच्या जिवितान आमी हें करूंक वावरुया. आमच्या जिवितान भाऊ भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी समाजांत पळयता आमच्या पार्लमेंटान 33% भाऊ भयणी रिजर्वेशन पास केलां. कितें भाशेन बायलांक कितें म्हत्व दिवचें, तांकां जागो फावो तो दिवचो म्हूण निर्णय केलो. जेसूच्या काळार आदीं नासलो. बायलांक आपलें मोल आसलें, बायल आपल्यो बरे तरेन सेवा चाकरी करताल्यो आनी तांकां जेसून आपूण उदीक आनी उदीक तांचो जागो फावो त्या जाग्यार तांकां दवरलेली आनी तांकां म्हत्व दिल्लें. इतलेंच की पयली गोवाय एक अस्तुरी जावन आसली. आमच्या जिवितान अस्तुऱ्यांक उदीक म्हत्व दिवंक आनी तांणी कितें भाशेन आमच्या आवयांक आनी तांणी केला तो वावर आमच्या जिवितान बाबा भयणीनो आमच्यान माप मेजून ना तसले भाशेन आमच्यान तो फारीक करूंक जायना. पूण आमच्या आवयांनी जावं आमच्या पत्नींनी आमच्या हे दुसऱ्या घरकान्नींनी जो केला तांचे खातीर देवाक दिनवासून आमच्या जिवितान उदीक आनी सेवेचें मोन आमी दाखोड करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सोर मोशे दिता तुका एकाने, तुकाच मोठा सोर मोशे तुझेच ते कोरकाशे मोशे हात घे, मोशे पाय घे, स्वीकार कर आता कशे तुझो मोहिमो परकट करूं शुखबो सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका एकाने, तुकाच मोठा सोर मोशे तुझेच ते कोरकाशे. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. येते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, दोयीन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी सोण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांची सरवणीक उपकारो शिकोव. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर काडी आनी सोद ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनूच सोबदा वरवीं तुवें सगळें रोचलां पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवीत आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरो सुसलें आनी मोरनाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. उशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवीत पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तलपरांचो सुरवेसवो तूं स्वर्ग आनी संवसार भोंवल्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया तुज्या संसाराच्या सर्वोंडारा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता मानव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई संगतीत सोपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सूर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं शिरास आमकां शिकोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोत्रेक तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जल्म मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराची देवाची शिडी संवसाराचे पाप कातली
आमची काकूट कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुमया तुळ्यांचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच स्वरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Jesu progas voi conta, modur songitu cana, orba ecemo dona, o brut sorrice casa. Lucia Shana Sada Bogotus Jesu Moga Lucia Shana Sada Bogotus Jesu Moga. Dulop Jesu tu moso, bispaso nyaso aulo, tuka ni sota, kasat suskarun rauta. Tukani sota, alza susaru rauta.
कितलो मोडीक देव मोग तुजो, कितलो मोडीक देवा मोग तुजो, देखून मनशाची संसद तुज्या पाकोट्या काल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतला. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडींत आमी भोगीचो कर आनी अशें जिवीत न्हय बगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा भयणीनो, आमचो एक भाव हे फिरगोजेचो पिटर सायमन आसोय दोंगरी हांगासरलो सोंपला. ताचो इंतेर आज 11 वरांचेर आमचे फिरगोजेन जातलो. सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोंपोर्या तुमचे संगती आसा. संसार सोंपोर्या तुमचे संगती आसा. बाबा नाका धाडटा तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोरान सोबतीन देसान देसान सोंपल्या. मोचे गोवाय जाया. संसार सोंपोर्या तुमचे संगती आसा. संसार सोंपोर्या तुमचे